हेल्थ इज वेल्थ म्हणजे आरोग्य म्हणल्यारूच धन आणि लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेवप म्हणजे पुण्य. नमस्कार, आज आम्ही आयल्यात कुडचड्यार. माझ्या फाटल्यान आसा फ्री मेगा मेडिकल कॅम्प जो ऑर्गनायज केला हांगचो एक सोशल वर्कर बाब रोहन देसाई. आणि हो मेडिकल कॅम्प इतके मोठ्या प्रमाणात आहा की आमी जी लायन पळयता ती सोंपना. तर ॲक्च्युली हो आवाज कसो आहा आनी कितको आसा तो भितर वचून पळोवया. चला. तर जशें हांवें म्हणलें की लोकांच्या हेल्थाची काळजी घेवप म्हणल्यार एक पुण्याचें काम. आणि हे पुण्याचें काम जो फ्री मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केला ते आसात रोहन बाब देसाई. रोहन बाब, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हांवें सुरवात कशी केली जाणा तूं की लोकांची सेवा करप म्हणजे एक पुण्याचें काम आणि ही तुमी केल्या आतां हांगा कुडचड्यार केल्या. सो पयले सुवातेर तुमकां कशें दिसता? म्हाका खूब उमेद दिसता ज्या प्रमाणे प्रतिसाद मेळ्ळो. फाटली एक म्हयनो देड म्हयनो आमी हेजी तयारी करताली. तयारी फक्त इतलीच आशिल्ली की इतले सगळे स्पेशलिस्ट जे आमी आय स्पेशलिस्ट जावं नाजाल्यार कार्डिओलॉजिस्ट जावं, डर्मेटोलॉजिस्ट जावं, युरोलॉजिस्ट जावं, गायनेकोलॉजिस्ट जावं, मागीर आमचे सर्जन जावं, जनरल फिजिशियन जावं, ऑर्थोपेडिक्स जावं, ENT हे सगळे स्पेशलिस्ट एक बरोबर हाडप कुडचडकारा खातीर आनी सर्वसामान्य लोकांक, गोरगरिबाक, जनतेक जे आमचे खंय तरी जे म्हणटा जे बारीक समाजातले लोक आसा नाजाल्यार सर्वसामान्य लोकांचे पणजे पर्वरी हांगा पावपाक शकना, हो सगळे स्पेशलिस्ट एक बरोबर तांकां केन्ना मेळना. विजिटींग डॉक्टर्स आसता आमचे कडेन कुडचड्यार पॉलिक्लिनिक्स आसा, अशें ना की पूण जे थोड्याक अपॉयंटमेंट मेळपाक लेट जाता अशें खुबश्यो गोश्टी जाता. पूण सगळ्यांक ह्यो सुविधा एक बरोबर अंडर वन रूफ म्हणटा तशें दिवप ही एक मोठी चॅलेंज आशिल्ली. रोहन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायन आणि हो ताणें इनिशिएटीव म्हाका एक्चुली 6 म्हयने पयलीं सांगिल्लो की सर म्हणपाक लागलो की एक बरो मेडिकल कॅम्प घेवया रे म्हणून. सो तेन्ना इट स्टार्टेड इट वॉज लायक अ बेबी. म्हणजे वी स्टार्टेड कॉन्सेप्च्युअलायझींग ऑन इट की कशें करया कितें करया. बट रोहन ऑलवेज हॅड द विजन की इट शूड बी बीग. इट शूड बी बीग इन सच अ वे की कुडचड्यार ज्यो केन्ना स्पेशलिटी मे बी मेळना लोकांक, एक्सेसिबल ना. बाबा सगळ्या लोकांक GMCन वचचें पडटा और खंय वचचें पडटा, तितल्यो फेसिलिटी आमी हांगा हाडच्यो. कांयशे अशे कुडचडे मतदारसंघात लोक आसात ते हेल्था कितें प्रॉब्लेम आसून सुद्दां आर्थीक परिस्थिती बिकट आशिल्ल्या कारणान ते डॉक्टरा कडेन वचूंक शकनात. अशे लोकांसाठी हो उपक्रम पळय जो आसा न्ही, एकदम उत्तम उपक्रम ताणें आतां घेतिल्लो आसा. आनीक हांगा तर पळयलें तर जायत हे मेडिकल कॅम्पाक एक जात्रेचें स्वरूप आयिल्लें आसा. जात्रेचें स्वरूप आयिल्लें आसा कारण हाजे वेल्यान कळटा की मेडिकली कितें ना कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले लोक पळय जे आसात न्ही ते कुडचडे मतदारसंघात भरपूर आसात आनीक तांकां ह्या कॅम्पाचो भरपूर लाभ जाल्लो आसा. नॉर्मली आमी रोहन देसाई म्हणली की न्ही आमी क्रिकेट पळयता, आमकां आनी कांय दिसना. सो रोहन बाब इन हेल्थ सेक्टर कशें विचार कसो आयलो? रोहन एक खंयच्याच हेजे कडेन मर्यादीत ना. आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट आनी ओवरऑल आमचे जे लोकांक ज्यो गरजवंत गोश्टी आसा, ज्यो सोशल फिल्डान जे आमी काम करपाचो आमचो विचार आसा त्यो अमक्या फिल्डांतल्यान तशें न्ही. आमी सामाजीक क्षेत्रांत, क्रिडा क्षेत्रांत, तशेंच आमचे हेल्थाचे बाबतीन जावं आमचे संस्कृतीचे बाबतीन जावं आमी सदांच लोकां मदीं रावपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी लोकोपयोगी ज्यो गोश्टी आसा त्यो करपाचो आमचो सदांच आमचो उद्दिश्ट आसता आनी त्या भितर आमी काम मुखार व्हरतात. तेका उमेद खूब आहा लोकांले कितें करपाचें अशें कांय ना न्हू तेजें कितें पूण हितून ना तो अशें करता म्हणल्यार उमेद खूब आहा लोकां बद्दल कितें करपाक. आनीक सुद्दां आपूण खूब करपाचें तयार जाता. इस्कॉला भुरग्यांक हें दिलें पळय ल्हान भुरग्यांक ग्रूप दिलें सगळी सोय. हे मेडिकल कॅम्प बरें जातलें. कुडचड्यार म्हणलें न्ही, म्हाका दिसता तुमी हेल्थ कॅम्प जेन्ना ऑर्गनायज केला एका काळांतलो हो मायनींग सेक्टर, ऑब्वियसली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज असतात. तुमकां कितले अशें डिटेक्ट दिसले इश्यू म्हणजे कारण तुम्ही प्लॅनिंग केला आसतलो ऑफकोर्स हो हेल्थ कॅम्प करतना प्लॅनिंग केला आसतलो
सो तुमी अशी स्टडी केली पयली की बाबा हेल्थ कॅम्प करपा खातीर आमकां कसले कसले हे टार्गेट करचे पडटा तुमी सगळे हांगा सगळे फिजिशियन्स आहा कार्डिओलॉजिस्ट आहा सगळे आसा आतां तुमकां मुद्दम दाखयता आयज पळय आमी हांगा सगळे हे हो आमचो मेन हे आसा हांगा जशी ही जशी अरे कसो आसा ही जशी फायल घेतली ही फायल घेवन जेन्ना आयले आमी हांगा जनरल फिजिशनाचे आमी तुमी फाटल्या पळयता आसतले आमी 8 कॅबिन्स केल्या प्रत्येक डॉक्टर जनरल फिजिशियन आसा तो जनरल फिजिशियन पयलीं पेशंटाक तपासता ताका कितें गरज आसा ताका ENT म्हऱ्यान वचपाक जाय तेजे कडेन ताका हें खंय आसा रे आमचें कितें आमी अशें हें केलां ताका चॅक करतरी आय चॅकअप जाय ECG जाय ब्लड टेस्ट करपाक जाय पेप स्मियर सगळे कार्डिओलॉजिस्ट डर्मेटॉलॉजी हे सगळे स्पेशलिस्ट कोण आहा पळय ते जनरल फिजिशियन एक MBBS डॉक्टर टीक मार्क करून दिता तो सांगता खंय वचपाक जाय तो सो ते करतकीर हांगा येवन मागीर आतां आमी सगळे आतां हांगा कोण आले आमी ECG केल्या सो ECG करून कार्डिओलॉजिस्टा कडेन वचोन कोणाक ENT जावं अशें करून सगळे फ्रॉम स्पेशलायज झिरो आमी स्टार्ट करता हय फ्रॉम यो पयलो फिजिशियनाक मेळ तो तुमकां सांगतलो खंय वचपाचें तुमकां कितें आसा तें कळून वचना हय बेस्ट अशें दवरपा जाय न्ही रोहनान बेस्ट केलें बरें केलें आनी ब्रेस्ट एंड गायनोलॉजी चें केलें तें ताका लागून चडशीं इम्पोर्टंट लोक येता आनी दोळ्या लागून ओके थँक्यू रोहनान आतां जे इनिशिएटीव घेतला त्याच्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें बरें केला एक देवच तो सगळ्या लोकांक आमकां देवच बरें बेस्ट केला इतले सगळे दवरून सगळे फ्री करून सगळे बरें केला हा तेजे बरें जावं आनी सगळे बऱ्या भाशेन निवडून येवतो हेच्या भितर कशें आसा आमी विचारतना अशें विचारता कारण सोशल वर्क केलो की ना ताका आमी लिंक करता रोखडेच की बाबा फुडलें कितें काय म्हणून हां फुडें कितें काय म्हणून विचारता आमी फुडें कितें काय म्हणल्यार पळय कशें आसता प्रत्येक जो मनीस हांगा चॅकअप करपाक येता हय चल बरो आसा खंयचे हां हे व्हरोन हे फार्मासी कडेन आनी वखद घे तुगेले वच वऱ्या भोंवतय आसा स्टेजी कडेन सायडीन सो आमी हांगा हें जे चॅक करता पळय जेन्ना स्पेशलिस्टा फुड्या कोण वता थंयच्यान जे प्रिस्क्रिप्शन घेता ताका कितें गुळयो वखदां बरोवन दिता ती फ्री मेडिसीन आमी दिता फ्री मेडिसीन दितकीर आमचो एक्झिट कावंटर आसता तेजेर आमी डायग्नोसीस बरयता प्रत्येक पेशंटाचें म्हणल्यार जो पेशंट कित्याक लागून येयलो आतां सपोज वकलाक लागून येयलो जाल्यार वकल तेजे पेंडींग आसा मागीर तेज्या वकलाचो रिपोर्ट घेता सो जो डायग्नोसीस जाला तो मुखार परस्यू करपाचो आनी तेजे मुखाल्ले जे मेडिकल ट्रिटमेंट आसा तेजी एक आमकां मुखार फॉलोअप करून त्या मनशाक परत बरो जायसर तेजे कुयदाद घेवपाचें हो प्रयत्न आसा हो प्लॅन तो हांच्या बद्दल हय. पण आमी थोड्यांक विचारलें वचून हय. सो थोडे जाण कितें म्हणटा रोहन बाबान जें केलां न्ही तें खूब बरें केलां आमचो आशिर्वाद आहा हय फुडें तो एकट्यान जाल्यार लिटरली म्हणलें की तो जिकोन येयल्या पुरो हय हेच्या बद्दल कितें म्हणटा तूं लोकांचो मोग हो सगळो जसो आमी पळयता ज्या हिशोबान म्हणल्यार फाटली काही वर्सां जाली आमी सामाजीक क्षेत्रांत काम करतात आमी सोशल फिल्डान काम करतात देवाचे कृपेन म्हणटा तशें आमी क्रिडा क्षेत्रांनी बऱ्या पैकी नांव केलें आनी खंय तरी लोकोपयोगी आनी लोकांक फायदो जाता तसो आमी काम करपाचो प्रयत्न केला आनी कुडचड्यार प्रामुख्यान आमी फाटल्या 8 वर्सां लोकां मदीं आसा आनी लोकांची समस्या आयकता आयज म्हाजें ऑफिस आसा आनी थंय रावन लोकांची कागाळी आयकप तेंचेर कितें तरी तांकां कितें मदत जाता जाल्यार तेंच्या कामान खंय तरी मदत करप गव्हर्मेंट कामां जावं प्रायवेट कामां जावं बाकीचे गोश्टी कितें आसा तेंच्यो आतां मेडिकल हितून जावं ह्यो सगळी मदत करीत आसा आनी लोकांचो एक मोग आनी लोकांचो विश्वास म्हाका दिसता काही फाटले एक वर्स भर जाल्यार वर्स 1.5 वर्स जाले 2 वर्सां जालीं की विश्वास वाडत आसा आनी लोकांची एक्सपेक्टेशनूय वाडटा सो एक्सपेक्टेशन वाडले कारणान काम करपाची उमेद येता आनी काम करून दिसता लोकां खातीर आनी काम अशेंच करपाक दिसता एक विजन घेवन काम करपाचो आमचो विचार आसा आनी ते मनान तकलेन घेवन आमी काम करता आनी फाटल्यान लोक जेन्ना फाटल्यान आसता तेन्ना जनता जनार्दन म्हणटा देव आनी हांव प्रत्येक फावट तुका डायरेक्ट प्रश्न विचारूंक सोदता तूं प्रत्येक डॉज करता बॉल म्हणजे क्रिकेटर तूं बरो क्रिकेटर तूं डॉज करता म्हणजे तुका सरळ विचारता म्हणजे फुडले 2027 कितें प्लॅनिंग आहा तुजें 2027 अशें प्लॅनिंग पळय खंयचीच गोश्ट आमी करता आसतना खंयची डेट आनी खंयचे हे धरून आमी प्लॅनिंग करना हांव सदांच म्हणटा जशें
राजकारण हे 5 वर्सां खातीर आसता, जनसेवा एका टायम पिरियड नासता, ही कालांतरान आमी करीत रावपाक जाय आनी सर्वसामान्य लोकां खातीर करीत रावपाक जाय. सो हो उद्दिश्ट धरून आमी करता. आतां तेजें फळ म्हणून आता आमच्या भगवद्गीतेने सांगला कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो. आनी म्हाजे हांव स्वताचें म्हणटा, म्हाजो उद्देश तोच आसा. आमी लोकां कडेन लोकांची कामां लोकां पर्यंत जे सर्वसामान्य गोरगरिबांचे आमी जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे जेन्ना आमी म्हणटा, आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर काम करा, अंत्योदय तत्वाचेर समाजाचे शेवटचे मनशा पर्यंत पावपाचो तुमचो प्रयत्न आसपाक जाय. एज अ BJP कार्यकर्ता म्हणून म्हाजी जबाबदारी आसा ती. आनी आमी आमचे लिडराक फॉलो करता, आमची आयडियोलॉजी फॉलो करता. आयज गोंय राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री दामू नायक तेही आमचे यंग अँड डायनामीक अशे आसा, तेंचोय विचार आसा, तेही सदांच युथाक सदांच मोटिवेट करता. आनी ह्यो गोश्टी जेन्ना आमचे दोळे मुखार आसता, जेन्ना आमी लिडर आमचे जेन्ना पळयता तेन्ना एक कार्यकर्तो खंयच उबी रावपाक शकना. कार्यकर्त्याचें काम आसता की लोकां पर्यंत आपले जे आमी ज्या वाठारांत रावता, बूथ सशक्तीकरण म्हणटा आमी, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सशक्तीकरण जावनी. आयज आमी देशभक्तीचेर आयज आमी 80th आमी स्वातंत्र्य दिन मनयतात आनी हर घर तिरंगा आमची देशभावना ज्यो आसा आमी त्यो प्रत्येक घरा कडेन जेन्ना पावोवपाक वता. सो आयज युथाक घेवन आनी युथा बरोबर आमचो जो मिडल एज लोक आसा, तसोच आमचो वृद्ध लोक आसा, तेंचे भलायकी आनी तेंचे उदरगती खातीर आनी प्रामुख्यान वुमन एम्पावरमेंट, बायलांचें सशक्तीकरण आनी युवाचें सशक्तीकरण ह्यो गोश्टी तकलेन घेवन मनान दवरून तेंचो फुडलो तेंचे आयुश्यान तेची स्टँडर्ड ऑफ लिवींग कशें वाडटले, तांकां साधन सुविधा ज्यो बेजीक कॉमोडिटीज बेजीक ह्यो कशें पावतल्यो आनी इज ऑफ लायफ कळ्ळें. आमी इज ऑफ गव्हर्नन्स दिलें, इज ऑफ लायफूय दिवपाक जाय. इज ऑफ लायफ कशें येतलें, इज ऑफ लायफ केन्ना बरे रस्ते आसतले, बरी तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो मेळटलो, ह्यो गोश्टी आमी तकलेन धरून काम करता. अरेंजमेंट सगळं बरो आहा तेणी, सगळें बरें केलां. म्हणजे लायनी ते ब्लॉकीस आसलेल्या गर्दी ना, अशी लायन एक इतली डॉक्टर कोणें हाडूना केन्ना कॅम्पार, अशें फर्स्ट टायम येयलें. हो जो कॅम्प हांगा रोहन गांवस देसाई इनिशिएटिव्हान घडोवन हाडलेलो आसा, तो म्हाका दिसता एक वन ऑफ द बेस्ट कॅम्प वीच आय हॅव एवर सीन ड्युरींग माय डेज. बिकॉज पयलीं जो कॅम्प जाताले ते एक रिस्ट्रिक्टेड उरताले, म्हणजे एकूच टेस्ट, 2 टेस्ट, मॅक्सिमम 5 टेस्ट. बट हांगा रोहन गांवस देसायान ताजो थिंकींग आसा, ताजो विजन आसा की एका रुफाच्या अंडर सगळे टेस्ट आमी लोकांक करून दितले. सो जो क्रावड आमकां हांगसर पळयल्लो, आमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा, तो मॅसीव जाल्लो आसा. सो हाजेर दिसून येता की ताजो विजन जो आशिल्लो तो मातसो सक्सेसफूल जाल्लो आसा. सो जो आमी प्रोसेस सेट केल्लो आसा हांगासर, दॅट इज ऑल्सो म्हणजे प्रॉपरली लोकांक खंयच्यान एंट्री करप, खंयच्यान एक्झीट करप. मागीर 1 वे आमी एक जंक्शन दवरलेलें आसा, जे जंक्शनाक वचून बाबा फुडलो टेस्ट आमी खंय कसो कितें करपाचो तो सगळो सेटअप केल्लो आसा हांगासर. आनी जो लोक इतलो क्रावड तुमकां हांगासर दिसता, नॉर्मली लोक दिसनात, कित्याक लोकांक ट्रान्सपोर्टेशन इशू आसता, घरांकून हाडपाक व्हरपाक नाका आसता. तोय अरेंजमेंट आमी हांगासर करून दवरलेलो आसा. सो कोण समज कोणाक पॉसिबल जायना तांकां आमी ट्रान्सपोर्टेशन दवरलेलें आसा, घरा कडेन वचून तांकां हाडप, पिक एंड ड्रॉप सगळें दवरलेलें आसा. प्लस लोक हांगासर येता, लायनीक रावता, बट खूब टायर्ड फील जाता, तांकां लागून आमी रिफ्रेशमेंटूय दवरलेलो आसा, प्लस जेवणूय दवरलेलें आसा. तर आनीक सेक्टर जो मेन सेक्टर जो सेक्शन जो आसा तो फिमेल महिला वर्ग. सो तो महिला वर्गां कडेन तुमी कशें कितें पळयता, तांच्या खातीर तुमचें कितें विजन आसा? से आतां मेन कशें आसा, आतां आमचो महिला वर्ग आसा. हय. आतां तुमी बायलां पळयता आसतली, कळ्ळें तुका, महिला वर्गाक खूब इम्पॉर्टंट आसता काम करपाचें. Correct. आनी वुमन एम्पावरमेंट हो खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा. आयज महिला सशक्तीकरण हें खूब गरजेचें जाल्लें आसा. आयज आमचे कुडचड्या वयले महिला, आयज आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप पळयता, पूण सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान सेल्फ सफिशंट कशी जावप हेजेरूय विचार जावपाक जाय. आयज आमी रोहन देसाई इनिशिएटीव म्हणून आमी खुबशे वर्कशॉप करता, म्हणजे तांकां आरी वर्क जावं नाजाल्यार फ्लावर मेकींग जावं, इवन कुकिंगान. म्हणजे आयज ब्लिंकीट असली टॅक्नॉलॉजी आयल्या जातो भितर खंयची गोश्ट घरा कडेन 10 मिनटान पावता, ती 10 मिनटान कशी पावता काय कोणी कांय चिंतलें ना. आतां आमचे इतलीशी महिला आसा कुडचड्यात, आतां कोण आतां चवथीचो टायम जालो, कोण शंकरपाळी करता, कोण नेवरी करता, खूब गोश्टी कितें कितें करता, कोण बरी फाती विणटा, कोण आयज सकाळ हांवें फाटल्या दिसांनी एक गोश्ट पळयल्ली, ब्लिंकिटाचेर बेल मेळटा, तुळशी मेळटा,
फुलं मेळटा, लूज फुलं मेळटा, अनंताची फुलं मेळटा, बेश्टी हेजी जास्वंदीची फुलं मेळटा. आतां ही फुलं खंयच्यान नर्सरींतल्यान येता येना न्ही, कोण तरी घरा कडलो तो पॅक करता बरें आनी ते ब्लिंकिटाचेर दिता, तो ब्लिंकिटाचो डिलिव्हरी बॉय हाडून तो दिता. सो आमचे कुडचड्या वयले महिला हें कित्याक करपाक शकना? हें करपाक शकता न्ही. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसात त्यो आमी महिला पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. आनी तेजे खातीर वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तीकरण म्हणल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुप इतलेच मर्यादीत आसपाक जायना. सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी 1000 रुपये म्हयन्याक काडटा, बरी गजाल, तांकां ती कोपरी तेंचे हेजे खातीर ती काडटा. पूण तेज्या भायर आमचे खंयचीच महिला म्हाका दिसना की फक्त 1000 पुरतीच उरपाक जाय म्हणून. तेंच्यांनी म्हणून प्रत्येक बायलेन घरान महिलेन म्हयन्याक एक 6000, 8000, 10000 कितें तरी आपले म्हणून स्वताची जोडपाक जाय. कळ्ळें? अभिमानाचो पयसो, अभिमानाचे जेन्ना पयशे एक महिला जोडटा जाल्यार तिकाय तितलोच तेजो गर्व आसता. कॅम्प आज घडोवन हाडलो, रोहनान बरें घडोवन हाडला. म्हाका हेल्था पयलीं हें जाय, हेल्थ बरें आसल्यार मुखार जावपाचें. म्हाजे कडेन लाखान पयशे आहा, हेल्थ बरें ना उपयोग कितें आहा? दुसरें हेल्थाचें करतना तेणें आतां यूथ आहा पळय न्ही, युथा एम्प्लॉयमेंटाचें केलें जाल्यार ताका 100% 101% मार्क दिता. ह्यात ताका 50% पडल्या. युथाच्या एम्प्लॉयमेंटाचें घेवन मुखार कर, एक जॉब पेर दवर कितें दवर. युथा नोकऱ्यो यूथ आसता ते वायट व्यसनां लागता आनी दुयेंस जाता. हे व्यसनान लागपा खातीर यूथ बेकार आसा म्हणून व्यसन लागता. जाल्यार आतां एकट्यान हेंय म्हणलें की आतां युथा खातीर तुमी कितें करपाक जाय. सो युथा खातीर तुमचो कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा? आमी जेन्ना युथाचें म्हणटा, आयज प्रत्येक युवा वर्ग सरकारी नोकरे खातीर कार्यरत आसता. म्हणजे तांकां सगळ्याक एक्सपेक्टेशन सगळ्याक गव्हर्मेंट सर्विसीची आसता. पूण कशें आसा, एक यूथ एम्पावरमेंटा भितर आमी स्टार्टअप इंडस्ट्रीचेर खंय तरी दुर्लक्ष करता काय कितें, हो आमी लोकां पर्यंत आमच्या युथा मदीं आमी तेजी रचना सारकी करपाक जाय, युथा मदीं हो पावोवपाक जाय. आयज खुबशे बिजनसीस आसा, तातूंत भितर एक युवा आपूण सशक्त जावपाक शकता, लोकांक स्वता बिजनस करून भुरग्यांक कामाक दवरपाक शकता. सो स्टार्टअप इंडस्ट्री इज अ वास्ट ओशन आनी तो एक्सप्लोर करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता गोंयचे भायर, गोंयान सुद्दां हांव म्हणना की जायना, गोंयान आमचे IT डिपार्टमेंट ते खूब बरे रितीन काम करता आनी गोंयच्यांनी खुबशे स्टार्टअप आसा ते आमी आतां फाटले काही वर्सांनी म्हणजे फाटली कितलींशीं वर्सां जालीं आमी पळयता बरे बरे स्टार्टअप आमी पळयल्यात. सो हेजे मुखार आमचो जो रुरल भाग आसा, जे आतां कुडचडे जावं सावथान भितर जे शहरान रावन आपूण गांवांनी रावता, त्या भुरग्याक सुद्दां ते एक सपन पळोवपाचो अधिकार आसा स्टार्टअप सिस्टमान. आयज अशे खुबशे बिजनस हावजीस आसा, झोमॅटो आसतलो, स्विगी आसतलो, हे एक मिडल क्लास भुरग्यांनी स्टार्ट केल्ली बिजनसीस आहा. आयज हजारांनी कोट्याची तेंचे व्हॅल्युएशन आसा. सपोज गोंयचे भायले भुरगे येदे व्हडले बिल्ड करपाक शकता जाल्यार गोवा बींग तशें लिटरसी रेट आमची खूब हाय आसा. ते आसून सुद्दां आमी अशी तरेचे जे ग्लोबल रीच आशिल्ले आमी स्टार्टअप आमी गोंयान करपाक शकता. हो आत्मविश्वास भुरग्यां मदीं जागोवपाचो आयज प्रयत्न आसा आनी प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हाजो विचार आसा की म्हाका तो करपाक जाय आनी प्रत्येक युवा वर्गांतल्यान तो विचार मुखार कसो व्हरतलो तेजी एक खंय तरी बी म्हाका रोवपाक जाय आनी तेजे मागीर वृक्ष कशें करपाची ती जबाबदारी घेवपाक हांव तयार आसा. आनी म्हाजो जो विजन आसा हांव म्हाज्या कुडचड्या खातीर सांगता. म्हाका कुडचड्या वयले प्रत्येक युवा वर्गाक एक सरकारी जॉब आसतले, सरकारी जॉब मेळटले. सरकार बऱ्यांतले बरे सरकारी जॉब उपलब्ध करून दिता. तुमी जाणा पळयला आसतले आतां 10, 15, 20 हजार जॉब गव्हर्मेंटान दिल्या. आयज सुद्दां इंडिपेंडन्स डे मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केला की 6000, 8000 नेक्स्ट 6 म्हयन्यान गव्हर्मेंट जॉब उपलब्ध करून दितले म्हणून. सो गव्हर्मेंट जॉबाच्या भायर ह्यो गोश्टी म्हणजे आमचे एग्रीकल्चरान जावं नाजाल्यार फिशिकल्चरान जावं मागीर आमचे बाकीचे IT क्षेत्रान जावं कला क्षेत्रान जावं हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाची खूब साधन सुविधा आमचे कडेन तयार जावपाक जाय आनी तयार जातली मुखार. सो युवा खातीर हो एक म्हाजो विजन आसा की म्हाका तांकां स्वयंपूर्ण करपाक जाय. अरेंजमेंट बेस्ट आसा कारण लोकांक सकाळ फुडें नाश्ता म्हूण जावं डॉक्टर्स म्हूण हे भरपूर हें आसल्या कारणान लोकांची हें बरी जाता. चॅकअप म्हूण जावं लोकांक नाश्ता म्हूण मागीर च्या हें तुगेलें जेवणाची दनपारची सोय दवरली म्हणटा. लोकांक घरा कडेन वचोन आनी ते परत येवपा नाका तेन्ना हांगा रावनूच सगळी हें करून चॅकअप करून लोकांक घर वचपाक बरें हें आसा, सोय आसा. पूण आयकलां हांवें कित्याक तेणें आर्टिस्टां बांयो बी हें केलें आनी कामाय बी करता तो लोकांनी. तेच्या कडल्यान भुरग्याय बी बरें आहाय आनी म्हजे दिसता हे पाट ताका चान्स दिवपा असो.
एक ब्रॉडर विजन जर म्हणलें आमी कुडचड्याचे तुमचे, एक ब्रॉडर विजन इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर वो जो ह्युमन डेव्हलपमेंट किंवा यूथ डेव्हलपमेंट असं आमी म्हणलें जाल्यार तुमचो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसा? सी ब्रॉडर विजन म्हणल्यार आतां तो इलेक्शनाचो हें जालो अजेंडा जालो असो अजेंडा न्ही. आमी कशें करता, आमी प्रत्येक हांव जेन्ना काम करता तेन्ना हांव खंयचे एरियाज आमी मार्क करता की बाबा आनी कुडचड्या वयली सद्याक परिस्थिती कशी आसा, ह्या सिच्युएशनाक आमकां कितें करपाक जाय, खंयची गरज इम्पॉर्टंट आसा, मनशाक कितें इम्पॉर्टंट आसा हें आमी परकयता, आमी स्टडी करता आनी त्या प्रमाणे आमी करता. आतां म्हाजो पर्सनल ब्रॉडर विजन केलें जाल्यार म्हाका ओवरऑल डेव्हलपमेंट करपाक जाय. आयज खुबश्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज आसा ते आमकां करपाक जाय. बरे रस्ते, उदक हे सगळे बरे मेळचे. आमी फाटल्या दिसा क्लीन वेल ड्रायव म्हणल्यार बांयो, उदकाचे बांयो आमी जवळ जवळ 200 कितले तरी बांयो आमी उस्पोवन दिले लोकांक, कित्याक हो एक नॅचरल रिसोर्स आसा तो आमी प्रिजर्व करून दवरपाक जाय. जो उदकान मेळटा आमी पळयला खूब कमी पावस पडलो, लोकांक धाकधूक जाली, उदक डॅम भरुना, उदक मेळटलें काय कितें, फुडले गिमाक कितें करतले, लोकांची शेतां आशिल्लीं, लोकांले आनी कितें इश्यू आशिल्ले, उदक मेळटलें काय ना हें लोकांक टेन्शन जाल्लें. असले कारणान जेन्ना क्रायसीस येता म्हणटा पळय, आतां आमी वर्ल्ड वॉर जालें तेन्नाय आमी क्रायसीस पळयले, सिलिंडराचे हितून क्रायसीस पळयले आनी एक ती म्हण आसा, लोक म्हणटा ह्या आधुनीक वर्ल्डान मुखार उदकाक लागून सुद्दां वॉर जातलें म्हणून, अशें लोक म्हणटा. जेन्ना आमी अशें आयज म्हणटा उदकाक लागून जर वर्ल्ड वॉर जावपाक शकता नाल्यार वॉर जावपाक शकता जाल्यार आयज आमी नॅचरल रिसोर्स आसा तो आमचो प्रिजर्व करून दवरपाची गरज आसा. तेजे खातीर आमी प्रत्येक बांयो गांवच्यो सगल्यो ज्यो बांयो आशिल्ल्यो त्यो आमी क्लीन केल्ल्यो. जवळ जवळ 200 बांयो कुडचड्या वयल्या आमी क्लीन केल्ल्यो. कित्याक लागून हो आमचो विचार मनान आशिल्लो की बाबा अशी जर जावपाक शकता, आयज वी हॅव टू डिपेंड ऑन द नॅचरल रिसोर्स. आनी त्यो कशा बांयो कशा त्या बांयो मागीर पुरवता, भितर तण जाता, मोस जाता, सगळें जाता, कोण मागीर कितें कचरो उडयता, अशें करून बांयो पुरवता. एकदां झर ती पुरवली जाल्यार ती मागीर परत रिवायव जावपाक खूब त्रास पडटा. ताका लागून प्रत्येक फावटी ती बांयो उस्पोवन ते निवळ दवरप. गरजेक क्रायसिसा टायमार उदक पिवपाकूय मेळटा नाल्यार गार्डनिंग करपाक मेळटा, बाकीचे गोश्टी करपाक मेळटा, अशे खुबशे विचार आशिल्ले म्हणून आमी केल्ले. सो बायलांच्या आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर आमकां तशे खुबशे गोश्टी करपाची गरज आसा ज्यो आमी आमचे इन पायपलायन आसा ते विचार चालू आसा. पण जशें तुका सांगलें की आमी लोकांची सेवा करता, लोकांचे गरजो पळोवन. आयज जो तुमी प्रतिसाद पळयला ही गरज आशिल्ली. म्हाका तुमकां हें विचारपाक लागलें की हो जो प्रतिसाद जो आमी पळयलो न्ही, हांव म्हणिना पण एक सगळ्याच जाण तुमकां एक लिडर कसो पळयतात, सगळींच जाणां जी आहा ऑब्वियसली इट इज नॉट जस्ट ते आपले मेडिकल हेच्या खातीर आयल्या अशें न्ही, तुमच्या मोगानूय आयल्या, कोणी हें केलां ऑर्गनायज तशें करून येता. जेन्ना तुमचो इतको सपोर्ट पळयतात तुमी किंवा इतको लोकांचो मोग पळयता तेन्ना कशें दिसता? लोक कुडचड्या वयले लोक म्हाका, कुडचड्या महिला म्हाका एक धाकटो भाव म्हणून पळयता. आमचे नाते कुडचडकारा बरोबर तशें आसा आनी आमी प्रत्येक वर्गा कडेन, प्रत्येक युथा कडेन जावं नाल्यार जाणटे मनशा कडेन जावं, वृद्ध मनशा कडेन जावं, आमची भावना आसा जुळलेली आसा. आमी ल्हानातले व्हड हांगा जाल्या आनी आमकां लोकांचो कळ खबर आसा आनी त्या लोकांक खंय तरी हेल्प जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम करता. सो म्हाका खूब उमेद दिसता जेन्ना कुडचडकार म्हाजेर इतले विश्वास दवरून आयज आयल्या सगळ्या. आनी कुडचडकारा खातीर हांवें कांयच तशें जशें तुवें अरेंजमेंट पळयला आसतलो, आमी हे सगळे कॅबिन्स केल्या, तेंचे हायजीन पळयता. आतां थोडीशी गर्दी चड जाली जशी जाता, हय तो मोग आतां ते थोडे मॅनेज करपाक त्रास जाता. पूण ते पयले फावट म्हणटा ते साहजीक आसा. इतलो पावस पडटा, इतले लोक लायनीक रावल्यात, सगळे करता हो लोकांचो मोग, लोकांक फॅसिलिटी, लोकांक गरज आशिल्ली ह्या गोश्टीची. आमी लास्ट इयरी बीन जवळ जवळ 400 कितले तरी वखलां आय कॅम्प करून आमी लोकां पर्यंत पावयल्ली. ह्या वर्साक म्हणटा आमचे कडेन डिफरंट स्पेशलिस्ट आसा डॉक्टर. सगळो बरो आसा तेगेलो, सगळे डॉक्टर सारके वेगवेगळे करून सगळ्यांक दिल्ले आसा आनी इतले डॉक्टर हांगा येवन हे फर्स्ट टायम आमकां हें बरें मेळ्ळें तेजें सगळें. आनी हे डॉक्टर पळय आमकां हे एजीन आमकां पयस वचपाक बी बरें कठीण न्हू तें, सगळ्यांक हांगा लागीं इतली हें मेळ्ळें आमकां सोय मेळ्ळी, सगळे डॉक्टरांनी बरें मेळ्ळें. सो असले कॅम्प जाल्ले बरे? हय जाल्ले बरें अशें. तेणीय सांगलां अशें आपूण जाता तितली आमकां फॅसिलिटी करतलो आनी ह्यान फुडें आमचें कितें आतां हें केलां आमी तें परत आमचें कितें आतां वखल दोळ्यांचें बी कितें आसा जाल्यार तें करून दिवपाक शकता फुडलें. आतां आमचो म्हाजो एको काडपा तेणी डॉक्टरान म्हाका थंय आपयलां आमचे तें बी तो करून दितलो आमकां फ्री सगळें.
पण जर कितें आनी कितें तांकां डिटेक्ट जालें किंवा फुडलें जर हें जालें ताजें कितें तेजी सगळे जबाबदारी आमी घेतल्या. सपोज कोणी मनीस कोणाक कितें डिटेक्ट जालें जाल्यार तेजो मुखाल्लो ट्रिटमेंट कसो आहा तो आमी करपाचो पण तांगेलो डेटा हो तुमचे कडेन आमचे आसा कडेन आसा. आमी करपाचो प्रयत्न करता. प्रयत्न आमी हे आसा. करता. आम्ही या फावटी पॉसिबली सगळे ब्लड टेस्ट दवरल्या म्हणजे SGOT, SGPT, क्रिएटिनिन, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, complete blood count. It was totally free of cost for everybody, and we have crossed more than 1,200 people already. We have even kept basically pap smear, we have kept breast screening, we've possibly kept everything that's the best. And quality, quantity, in खंयच compromise ना. Rohan has a big heart. He's always said that every Kurchadkar is his family. So ताणें आपल्या घरच्या लोकांक करता पळय त्याच रितीन हो सगळो मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केला. आनी आय हॅव बीन जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट एंड हेल्प टू हिम टू ऑर्गनायज द मेडिकल कॅम्प. हे सगळे ब्लड टेस्ट आमी सकाळ फुडें फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c वगैरे सगळे टेस्ट आतां आमी 7-8 कावंटर घातिल्ले. सो हे सगळे आमी कितें लोकांक बरी सोय जावचे म्हणून सो सगळे तरेचे आमी टेस्ट ते केल्ले. प्लस ओवरऑल सगळे म्हणल्यार सगळे बरे भशेन जाला. आनी असोसिएशन कोणाकोणाचें आमी ओके इम्पॉर्टंट थिंग आमी RG युरोलॉजी पर्वरीम, तशें ASGI हॉस्पिटल, इम्पेरियल हॉस्पिटल आनी UV कॅन फावंडेशन जे कॅन्सर स्क्रिनींग जाता 4 ऑर्गनायझेशनांनी आमकां तेको दिल्लो. आनी तेंचे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह सगळे आयल्या. तशेंच आमचे 8 इंडिविज्युअल जनरल फिजिशियन आसा जे आमचे बरे मागपी दोतोर कुडचड्या वयले 2 जाण दोतोर आसा ते स्वता जनरल फिजिशियन आसा तेय हांगा आसा आमचे मदें. आनी बाकीचे स्पेशलिस्ट आसा ते सगळे स्पेशल हॉस्पिटलांतल्यान आयिल्ले. सो आतां मेडिकल कॅम्पान जशें आमी पळयताले न्ही मोस्टली आमचो क्रावड आयला तो यंगूय आयला आनी एजेडूय आयला. एजेडांक सगळ्यांक लायफस्टायल बेस्ड डिजीज चड आशिल्ल्यो म्हणजे हायपरटेन्शन आशिल्लें, थोड्यांक डायबिटीज आशिल्ल्यो. बट चडशे लोक वर ऑलरेडी ऑन ट्रिटमेंट थ्रू गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स ऑर दे वर डायग्नोज्ड हियर ऑर म्हणपाक शकता. ऑर आमकां फास्टिंगाचे तांकां शुगर चड मेळ्ळा. सो बेजिकली इट वॉज अ मिक्स अँड मॅच. अशें ना की म्हणजे एकूच तरेच्यो केसी मेळ्ळा. लकीली वॉट आय सॉ अ व्हेरी ब्युटिफूल थिंग की बायलो खूब फुडें आयलो आनी म्हणपाक लागले की आमकां बायलांच्या दोतोराक दाखोवपाक जाय, पॅप स्मियर करपाक जाय. सो तातूंत म्हाका खूब खुशी भोगली. आनी स्पेशली ब्रेस्ट स्क्रिनिंगाचेर तर इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां की इट वॉज अनएक्सपेक्टेड. म्हणजे जेन्युइनली हॅपी. आतां शेवटाक इतको तो जनसमूह येयला तुमच्या खातीर हय तांकां कितें सांगपाक जाय? कांय ना, तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां कुडचडकारांचो मोग म्हाजेर सदांच आसा. जेन्ना आमी कुडचडकाराचो मोग म्हणटा तेन्ना आमी मुखार सरता तेन्ना आमकां सगळ्याचो विश्वास मागीर आमी म्हणटा सबका साथ, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. आमी कुडचडकारा खातीर बऱ्यो गोश्टी आनी बऱ्यो सवलती दिवपाक आमी सक्षम आसा. आमचो प्रयत्न आसा. एज अ रोहन देसाई इनिशिएटीव ट्रस्ट म्हणून आमी खुबशें काम आमी हातीन घेतला फक्त कुडचडकारा खातीर. आनी तें करपाची संद आमकां ह्या लोकांनी दिल्या. आनी तेंचो हो मोग पळोवन खरोखरच मनान खूब उमेद दिसता. आनी तेंचे खातीर खूब मोठें काम करपाचोय आमकां प्लॅनिंग आसा आनी आमकां दिसता की करचें अशें म्हणून. सो तेजे खातीर सगळ्यांनी आमी एक कडेन रावन आनी खंयच भटकना आसतना म्हणटा तशें आमी स्वताचे विश्वास दवरून आनी एक जशें हांवें म्हळ्यार एक धाकटो भाव म्हणून म्हाजेर विश्वास दवरून जे आमी बरें काम करता तेका सदांच तेंचो साथ मेळचो आनी तेंचो विश्वास आमचेर सदांच असो उरचो. आनी त्या विश्वासाचेर खरें रावपाक आनी कुडचडकारांचो हो विश्वास पूर्ण करपाक आमकां देवान बरें बुद्धी दिवची. आनी ज्या वाटचालीचेर आमी चल्ल्या त्या वाटचालेक असोच सदांच तेंको देवाचो आसचो आनी कुडचडकारांचो आसचो अशें इतलेंच हांव मागता. रोहन, तुवें ह्या बिझी शेड्युलांतल्यान म्हाका तुजो वेळ दिलो आनी हांवें जर सुरवातीक म्हणलें लोकांची सेवा ही ऑब्वियसली लोकांची सेवा एक पुण्याचें काम. सो असलें पुण्याचें काम तुजे कडेन हातीन घडत रावं अशें आमचे कडेन तुका सदिच्छा. देव बरें करूं. थँक्यू.